मोगन तुझ्या सौम्य आमकां तुवें पोसला घातलाय दये तुझ्या काळजांत मोरान आमकां तुवें एकवट आयलाय गोपाल क्रिस्ता जेजूच्या भक्ती उर्बेन तुका नावाडटा सोमिया किनवाशी काळजा उपकार वाडटा जियेन आमचा तुज्या विशी येण्या सोम्या कितें फाटी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो हे 40 वरांचे आराधन ह्या मिसाद्वारी आमी संपतल्या ह्या दिसांनी ह्या वेळार तुमी जायते जाणां हांगा येवन जेजू सांगात तुमी जोडला आराधन तुमी केलां तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या सोर गरजांचेर तोच जेजू सांगात दिवनी म्हण आमी मागया तशेंच ह्या 40 वरांनी आराधन केल्ल्या आनीक हें कंडक्ट केल्ल्या सोरवां खातीर ह्या मिसाच्या वेळार आमी मागया केल्ल्या पथकांची दुखधर देवा कडची बोक्सांनी मागोवन आमची काळजां मनां नितळ करून ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार जावया हांव पत्की सपतेदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव संतान मनान चिंतून तणाव सरून वायट धरून आनी बरेच करून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून म्हाका उसरान संवपार मरी सगळ्या विरुद्धांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वराला विनंती करत म्हणून प्रार्थना मागता सर्पदेदार देव आमची काकूळ करो आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो आमेन सर्पदेदरा आनी सस्नाच्या देवा जेजूच्या कश्टा मरणाचो संभ्रम फावो त्या मानान करूंक तुजे बोक्साने आमी जोडूंक फावो त्या आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप द्वीपानो म्हजें आयकून घेया पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया हांव जल्मोचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो म्हजे आवयच्या कुसब्यान तावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो ताणें म्हजें तोंड दारीचे तालवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेन म्हाका लिपयलो ताणें म्हाका पाजलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यान म्हाका लिपोवन दवरलो ताणें म्हाका म्हणलें इस्रायेला तूं म्हजो सेवक तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो पूण हांवें म्हणलें हांव निर्फळी वावरलो
हांवें म्हजी सकत बेश्टीच आनी व्यर्थ करचिली, तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला. जाकोबाक ताशेची परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हजे आवयच्या कुसब्यांत आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवूच आतां म्हजें बळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक पाटी हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी सडवण पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडटलें सुम्या. सर्वेस्परा, तुजो हांवें आसरो घेतला. म्हाका केदींच फटवून पडोवंक दिनाका. तूं न्यायनितीचो मुन्सबीदार देखून म्हाका सोडून बचाव कर. म्हज्या उल्याक कान दिवन म्हजें तारण कर. तोंड तुजी सडवण परगडतलें सुम्या. जा तूं सर्वेस्परा म्हजें खडाप, म्हजे भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजें जीव वाटावचें कोटें, कित्याक तूं एकलोच म्हजें खडाप आनी म्हजें कोटें न्हयवे. देवा, म्हज्या नश्टांच्या हातांतलो म्हाका निवार. तोंड तुजी सडवण परगडतलें सुम्या. तूं धन्या म्हजो एकलोच भरवसो. म्हजे तरणे प्रायर्तावन तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मतावन तुजेर हांव तेंकून रावलां. म्हजे आवयचे कुशीनतावन तुंच म्हजो चलयणार. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सुम्या. कशें वर्ण म्हूण म्हाका कळना, तरी म्हजें वोंट तुजें नितीवंतपण म्हणजे तुजे सडवणींचीं कृत्यां दीसभर गाजयत आसतलें. देवा, म्हजे भुरगेपणायेरतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यंत तुजीं असर्यां वर्णीत आसा. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सुम्या. उद्गार. राया, तूं खाल चलोय बापाक. भोळे शेळये बरी तुका वेलो कुर्सार जोडच्याक. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. जो हांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. इतलें सांगून जेजून आपणा भितर कळवळून म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलोच एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. कोणा विशांत जेजून अशें म्हणलें म्हूण कळनासतना शिस एकामेका पळोवंक लागले. ताच्या शिसां मदलो एकलो जेजूक चड मोगा असो ताचे बगलेक तेंकून बसलोलो. कोणा विशांत तो अशें उलयलो म्हूण विचार म्हूण सिमांव पेद्रून ताका हात भाशेन म्हळें.
देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हृदया कुशीन बागावन सुमिया तो कोण म्हूण विचारलें. जाका हांव उंडयाचो कुडको बुडोवन दिता तोच तो म्हणून जेजून एक उंडयाचो कुडको बुडयलो आनी सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो उंडयाचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तवळ जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. ताणें कित्या पासून तशें म्हणलें म्हूण जेवणाक बसलेल्या कोणाकच समजलें ना. दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसतली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळ्यांक कांय दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जाय म्हूण थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंडयाचो कुडको घेतच तो तुरतान भायर सरून गेलो. तवळ रात जाल्ली. जुदास भायर सरून गेल्या उपरांत जेजून म्हणलें, आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सोबेन देवाकय महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो, आनीक थोडोसो वेळ हांव तुमचे सांगता आसा. उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण हांवें जो देवांक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगता. हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. सिमांव पेद्रून ताचे लागीं विचारलें, सुमिया तूं खंय वेताय? जेजून जाप दिली, हांव वेतां थंय तुज्यान आतां वाट धरून येवंक जायना, तरी उपरांत तूं येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, कित्याक सुमिया आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना? तुजे पासून जीव दिवंक हांव तयार आसा. जेजून ताका जाप दिली, म्हजे पासून तूं जीव दिवंक तयार आसाय मू? सतच हांव तुका सांगता, कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका ना करतलोय. देवाचे उतर है वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदरा देव बापाक मानता तसलें जावन मागात. बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या लायक्या पवित्र आदाराक सर्वेस्वर मानून घे. दयाळ बापा, तुज्या कुटुंबाच्या बलिदानाचेर तुजी काकुळतेची दीस घाल. खस सुसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गुटा रुपान आमी आतां एकवटता. वो एकवट दिसान दीस वाडोवन आमच्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसा संपूर्ण जावं म्हणून मागता. त्याच जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमचे काळजां उबारोया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासोया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सवकाळी आनी सतय आमी तुका दिन वचून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या कुडीक आमी दंडवत दिताना अवगुणाचें तूं बोळ मारताय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोवन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका न्हिदून वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची त्याच बरी जेवण जाताच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्ने कराराचें रगत पातकांचें बुकसाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशा बसत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात बाबा तसो गोड पगोटोया जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडोवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाऊ भयणीची काकुळद कर तांकां आनी तुज्या इश्ट गतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक
तुझे परजळी तूं मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेश तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकार मोरये देवाचे माये संगती बगेवन धरून दुतांनी सर उखळ्ळी. तुका मानवोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुझे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सका जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची शिकलेल्या शिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वैटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नात्रेतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवताचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. धर्माचे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù येया काळसा रावमोच्या या बिडारा सदानी रावमोच्या या बिडारा स्वादिक जेसू
म्हज्या या बिडार कसो येवन रावता बिडारे जाला मेळे पूण तूं म्हजो सोमी कांय करचो नाय परवा परवशा आव्हान दिता सोम्या परवशा आव्हान दिता येवन रावताय बिडार हे साला मेळे पूण तूं म्हजो सोमी कांय करचो नाय परवा परवशान हांव मान दिता सोम्या परवशान हांव मान दिता स्वादी जेसू या कायचा राव मोच्या या बिडारा सदाली राव मोच्या या बिडारा Tu somi sosraso, amaso mestanso, okortai sorpatjaso. Oksimon makta, sormuci patka, virmot pavia patjaso, somiadu, virmot pavia patjaso. प्रार्थुया सरपुदेदार देवा आमच्या विश्वासी बापा आमी तुका समर्पिलां तें बलिदान तुज्या पुताचें मरण प्रगट करता ह्या ताच्या मरणा वरवीं तूं आमकां अमर जिवीत दिताय म्हणून आमी बवर्तान सतमंता तें महिमेवंत मरण तें महिमेवंत अमर जिवीत पुनः जिवंतपणांत आमकां मेळटलें म्हणून तीर भरवसो धरून ह्या दुखांच्या कोंडांत आमच्या क्रिस्ती आपोवन अमर परमाने धैर्यान सोलोवंक आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. दयेकन बसात. मोगाच्यानो काल सकाळीं 5 वरां तावन आतां 10 वरां पर्यंत निरंतरी 40 वरांचे आराधन येवकरिसाचें आराधन आमी चलयलें. हे आराधन चलयल्या सर्व याजकांक आमच्या ब्रदर्सांक सर्व लायक भाव आनी भयण्यांक म्युझिशनांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादां ह्या सर्वांचेर हांव मागून घेता. तशेंच व्हडा संख्यान तुमी काल तावन आज आतां पणस हांगासर आयल्यात आनी भक्तीन आराधन आमी जेजूचें केलें. तुमकां सर्वांक तस जेजू क्रिस्ताचे आशिर्वाद आमी मागता. भाग्यवंत हप्त्यांत आसा जायते जेजू क्रिस्ताचे नियाळ आमी करता. जेजू क्रिस्ताचे मिस्तेर आमी नियाळता. हे मिस्तेर नियाळता आसतना तसो देव आम्हा सर्वांक आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून हे म्हजें मागणें. मी सतत काळोख जालो 10 वरां जालीं. तुमी सर्वांनी शाबितायेन पावा जाय म्हणून आमी देवा लागीं मागतले हांव. तशेंच ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत ब्रेस्तारा दीस येवचो ब्रेस्तार जेजू बाळकाच्या 9व्यानाची मिसां आसची नात. केवल एकच मीस आसतलें सांजेर 6 वरार खंयची 9व्यानाची मिसां आसची नात. शुक्रारा दीस भाग्यवंत शुक्रार हांगासर 3 कुर्साची वाट आसतल्यो. सकाळीं 7:30 वरार 7:30 वरार पयली कुर्सा वाट, 9 वरार दुसरी आनी 10:30 वरार तिसरी कुर्सा वाट कन्नडा भाशेंत आसतली. दनपारा उपरांत भाग्यवंत शुक्रारची लितुर्जी सांजेर 5:30 वरार प्रारंभ जातली. हालेलुया सोनवार संभ्रमीक मीस सांजेर 7 वरार आसतलें. सडीत विवर मुखार इगरच्या मुखार आमी फ्लॅक्स घाला. जर तर कोणाक विसरता तर थंयसर तुमी पळोवया. तुमकां सर्वांक बरी रात मागता आनी देवाची सर्व आशिर्वादां. सुरू बी रावया.
सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो सोपदेदार देव बाप पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचे ताची आशीर्वादा होतो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाची व्हड उपकार Sodun ailo Gesù Gesù Pacchiasso Moncherlo Gesù Gesù Pacchiaga Bonailo Gesù Gesù Bursare Cidillo Gesù Pacchiasso Donailo Gesù Gesù Pacchiasso Moncherlo Gesù Gesù Pacchiaga Bonailo Gesù Gesù Bursare Cidillo Gesù Alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia. Mogal putra sove, angvar mori, आशीर्वादी भगवान कुर्साचे करुवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन